सोशल मीडिया जितलो बरो तितलोच घातक हे आता दिसान दीस काय घडणुकांतल्यान दिसून येता। अशीच एक घडणूक सांखळे घडल्या। हो सांखळेचो शहजाद शेख आणि इंस्टाग्रामाचेर एक कमेंट मारतना पातळी सोडून भाष्य केले। आय लव्ह इस्रायल कॉज दे ईट गौ माता अँड दे डोंट बिलीव्ह मूर्ती पूजा असो वादग्रस्त कमेंट ताणें घालो। ताच्या या कमेंटाची दखल घेऊन सांखळेच्या काय तरणाट्यांनी रोखडेच पोलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून कारवाईची मागणी केली। दिवचल पुलिसेन शहजाद शेख हाका अटक केल्या। फुडलो तपास चल्ला। तो आमच्या देशाच्या अगेन्स्ट गेला, आमच्या धर्माच्या अगेन्स्ट गेला। त्याने गौ माता म्हणून स्पेशली गौ माता म्हणून मेन्शन केलेलं नाही। गौ माता ही आमची हिंदू धर्मासारखी देव कशी 33 कोटी देवाचं स्थान दिला। आम्ही तिका आमची आवय कशी मानता आणि हेजे वेळेला तो असं म्हणू शकता की बाबा सारकोच अगेन्स्ट असो गेला धर्माच्यात आणि ते आम्ही उगी रावन घेवचे ना। सो अशी गजाल जाली आणि आम्ही ताका सोदलो भुरग्याक। तेजें नाव शहजाद शेख म्हणून भुरग्याचें नाव। ताका आम्ही भुरग्याक सोदलो आणि ताका आम्ही विचारले बाबा तूं अशें कित्याक केलें, तूं अशें कित्याक घातलें। सो तो म्हणपाक लागलो आपूण टायर्ड आसलो, पूण म्हाका तरी दिसना की बाबा पिवन मनीस अशी गजाल करूं शकता। इतलें तेणें स्पश्ट गौ माता हो वर्ड तेणें सारको इतलो स्पश्ट मेन्शन केला। आनीक कोणसो आसलो जाल्यार गाय म्हणटलो आसलो, तेणें सारको गौ माता असो म्हटला। सो ते आमकां खंय तरी लागले आनी तेणें म्हटलं आय लव्ह इस्रायल, म्हणजे हेजो अर्थ अशें जालो की तो फूल आमच्या देशाच्या अगेन्स्ट आहा। सो आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी स्टेप घेतलो की बाबा तेजेर अशें उलोवन जावचें ना। सो आमी तेजेर कंप्लेंट फायल करची। सो आमी सांखळे आउट पोस्टार येयले, तांकां दाखयले अशें अशें आसा आनी ताकाय घेवन येयले सोमते। सो तेंच्यांनी एक्शन घेतली आनी ताका डायरेक्ट तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार बिचोले ताका सबमीट केलो थंयसर। सो थंय बिचोले पुलीस स्टेशनार एक्शन घेतली आनी ताका थंय रिमांडान दवरला। आतां ताका भितर घातला 1 दीस जेल। ताका आयज कितें कोर्टान व्हरतले आनी हेजेर कितें फुडली प्रोसिजर आहा पळय ते करतले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।